नमस्कार. दनपारच्या खबरांत कानिफनाथ तारीचो येवकार. खबरो विस्तारान. कर्नाटकाच्या हासन जिल्ह्यात एक ट्रक गणपती विसर्जनाच्या मिरवणुकेत रोमलो. 9 सोंपले. ड्रायव्हर धरून 23 मायज गंभीर जखमी. सोंपिल्ल्या मदीं खंय विद्यार्थी आशिल्ले. मुखाल्ल्यान येवपी बायकवाल्याक वाचोवपाच्या यत्नांत ट्रक नियंत्रणा भायर. कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्याक धरून भारताच्या प्रधानमंत्रीन अपघातात सापडिल्ल्यांक आर्थीक मदत दिवपाची घोशणा केल्या. कर्नाटकातल्या हासन तालुक्यातल्या मोसळे होस हळ्ळी हांगासर गणेश मुर्तीचे विसर्जन सुरू आशिल्ले आणि ह्या विसर्जनाची जी मिरवणूक आसा ती मिरवणूक रस्त्यावरून सुरू आशिल्ली. त्या मिरवणुकीत जे गणेश भक्त आसात ते नाचत आशिल्लेत आणि ते भक्तीत मग्न आशिल्लेत. अशा स्थितीत अचानक रस्त्यावरून वचपी एका ट्रक या मिरवणुकीत शिरली आणि मोठो अपघात घडिल्लो आसात आणि ह्या अपघातात 9 जणांचो मृत्यू जाल्ल्याची माहिती आमकां प्राप्त जाल्ली आसा. मृत्यू पावल्या 9 जणां मध्येच 3 विद्यार्थ्यांचो आणि 6 जण स्थानिक लोकांचो समावेश आसात. तेज्यात चड करून युवक चड आसात. तशेंच 23 जण जखमी जालात. तांकां हासन हांगासरल्या सरकारी आरोग्य केंद्रात तशेंच प्रायवेट आरोग्य केंद्रात तेंचेर उपचार सुरू आसात. हेजी माहिती मेळटाच राज्य सरकारानही दुःख व्यक्त केल्ले आसात आणि ह्या प्रकरणाची चौकशी करतले असो आदेश दिल्लो आसात. ह्या दुर्घटनेतलो जो ट्रक चालक आसा तोही गंभीर जखमी जाल्याची माहिती आमकां प्राप्त जाल्ली आसा. ह्या प्रकरणाची माहिती मेळटाच देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही शोक व्यक्त केलो आसा. तशेंच हेज्या बद्दल जी लुकसाण भरपाई आसा ती दिवपाची आश्वासन त्यांनी दिल्लें आसात. दुसऱ्या बाजून कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनीही ह्या अपघातात मृत्यू पाविल्ल्या लोकांका 5 लाख रुपये मुदत लुकसाण भरपाई दिवपाचें आश्वासन दिल्लें आसा. मडगांव पुलिसांनी 2 जाग्यांचेर रेडी मारून सुमार 5 लाखांचे ई-सिगरेट जप्त केल्या. दोगांक अटक. वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वानूय हाच्या विशीं दक्षिण गोंयचो SP टिकम सिंगाक कळिल्ले. 2019 ई-सिगरेटींचेर बंदी घातिल्ली तरी बेकायदेशीर रितीन गोंयांत ई-सिगरेटींचो वेपार. कला अकादमीचो टेंडर प्रोसेस बायपास करतल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचेर खर कारवाय जातली म्हूण हायकोर्टाची अर्द. कला अकादमीचे काम करपी कंत्राटदाराचे कंपनीन योग्य रितीन काम करूंक नाशिल्ल्यान हायकोर्टान ही अर्द काडल्या. काम योग्य रितीन करून घेवपाची जबाबदारी गोंय सरकाराक दिल्या. ह्या विशीं फुडली हियरिंग 29 सप्टेंबराक थारायल्या. The High Court in the public interest litigation related with Kala Academy work contract has clarified that responsibility will be fixed against those government officers who had escaped the tender process and given the work contract to the respondent company. The High Court has further expressed its concern over the shoddy work as alleged by the petitioner and said that government must ensure that contractor company completes the work in accordance with the work contract given to the respondent company. High Court has noted the contract is mammoth 39 crore rupees and it is responsibility of Goa government to ensure that respondent company does the work very concretely and in accordance with the work contract clauses. The High Court has further adjourned this matter for hearing on 29 September. मुकेश कुमार फॉर प्रुडंट. बिट्स पिलांनी कॅम्पसात सोंपिल्ल्या विद्यार्थ्याच्या फॉरेन्सिकात ड्रग्स कन्फर्म. शिक्षणीक संस्थांनी ड्रग सप्लाय करप्या आड कडक कारवाय जातली म्हूण दक्षिणेचो SP टिकम सिंग सांगता. मुख्यमंत्री म्हणटा ड्रग्स कशे पावता ताची चवकशी चल्ल्या. गोंयांत चल्ला ते सारकें न्ही. सरकार कितें करता काय म्हूण विरोधकांचे फार. हालींच बिट्स पिलांनी कॅम्पसांत आनीक एक 20 वर्सांचो विद्यार्थी सोंपिल्लो. बिट्स पिलांनी इन्स्टिट्यूटांत हें 5वें मरण. उलटी गळ्याक ब्लॉक जाल्ल्यान विद्यार्थी सोंपलो म्हूण स्पश्ट जाल्लें. मात उलटी टेस्टिंगाक बेल्ले कडेन उलटेन ड्रग्सांचे अंश सांपडल्यात म्हूण रिपोर्ट आयलो. शिक्षणीक संस्थांनी ड्रग्स सप्लाय करप्या आड कडक कारवाय जातली म्हूण दक्षिण गोंयचो SP टिकम सिंगाची शिटकावणी. हम लोग हर एंगल से कर रहे हैं कि अगर ड्रग्स अगर कैंपस में पहुंच रहा है कहीं से, बीट बिट्स और बीट एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो हम लोग
जो उनके सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स हैं जो उनके साथ कांटेक्ट में हैं, और जहाँ भी ऐसी सस्पिशियस मूवमेंट दिखती है हम चेक करते हैं। तो बिट्स में भी हमने अभी चेकिंग वगैरह चालू की है, रैंडम चेकिंग कर रहे हैं हम लोग। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा खर कारवाय चल्ल्या. इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहा. पूण अशे तरेचे कॅम्पसान पावता म्हटल्यार गव्हर्मेंट फेल जाला असो ड्रग्स सांबाळपाक. गोंयांत कितें चल्लां तें बरोबर न्ही, सरकार कितें करता काय म्हूण विरोधकांचो फार सरकाराचेर टिका. आमी चीफ मिनिस्टर आमी एक लेटर केल्ली बिट्स पिलांनी फ्रॉम डिसेंबर टील ऑगस्ट 5 भुरग्यांची सुसायड जाल्ली आहे, खंय आनी कारणान तेंची डेथ जाल्ली आहे. आनी आतां 5th कोण डेथ जाला तेजे रिपोर्ट आयला तेन्ना ड्रग्स ताका मेळ्ळे आहे. सो आमी अपील केला चीफ मिनिस्टराक, आमी लेटर दिल्ली आहा तेजे स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय, इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी हें कितें चलता तें बंद जावपाक जाय. आयज आमी आमचे सावथ गोवा SP बरे कमसिंग वर्मा बरे ताकाय आमी रिप्रेजेंटेशन दिलां आम आदमी पार्टीच्या नांवान. The government is playing with the life, especially the police are not focused. They are not focused. I allege basically the management of BITS Pilani has to be booked. म्हाका मुख्यमंत्र्यान हात जोडल्या पयलीं ते आतां गोंयच्या जनतेक हात जोडचे आनी सांगचे की बाबा आपल्याच्यान हें जायना आनी म्हाका दिसता ताणें रिजायन जावचो आनी गव्हर्नरान हें सरकार डिसमीस करपाक. लॉ एंड ऑर्डर मशिनरी जी गोंयांत आज फेल जाल्या ताजेर एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. कारण खंय ना खंय तरी क्रायम ब्रांचाचो हांव फेलियर मानता, पुलिसिंगाचो फेलियर मानता, चीफ मिनिस्टराचो हातूंत फेलियर मानता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत राजकीय बोवाळा उपरांत MRFन सिंधुदुर्गांतले नोकर भरतीचे इंटरव्यू रद्द केले. फार्मागुडयेर ITIंत मुलाखती. सिंधुदुर्गांतलो मनसेचो अध्यक्ष सांगता ते प्रमाण मुलाखती रद्द म्हूण ताका कंपनीची मेल. MRFच्या MD कडेन उलोवन रिक्रुटमेंट ड्रायव्ह फार्मागुडयेर. उसगांवचो मिलिंद प्रभू सांगता 250 एप्रेंटीस ट्रेनी पोस्ट गोंयकारांक प्राधान्य दिवचे. लेबर डिपार्टमेंट मॉनिटर करता. मुख्यमंत्री उलयलो. त्याचबरोबर मनोज परब म्हणून एक तिथले लिडर रिव्होल्युशन गोवा म्हणून त्यांची पार्टी आहे, त्यांनी सुद्धा ह्या गोष्टीचं आमच्या ऍड सकट ऑब्जेक्शन घेतलेलं आहे. तिथल्या MRF कंपनी एक पत्र जारी केलं आहे दुपारी. त्याच्यामध्ये त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की ही जी उद्याची कुडाळ येथे होणारी जी भरती होती ती भरती चुकीची आहे, परंतु हे ते चुकीचे आहे म्हणत असतानाच उद्याच्याच तारखेला म्हणजेच 12/9/2025 रोजी हीच भरती ते गोव्यात आहेत असं सांगतायत. म्हणजे ही भरती आणि ह्या जागा ह्या निश्चित स्वरूपात त्या ठिकाणी आहेत हे या ठिकाणून सिद्ध होतं. विजय सरदेसायान एक कन्सर्न रेज केलो की MRF गोवा ही जी कंपनी जी उसगांवात आसा ती सिंधुदुर्गांत रिक्रुटमेंट ड्रायव्ह करता. हे ऐकल्या नंतर ताबडतोब आमी वचून MRFचे MD तांकां जाब विचारली आणि ताणें अश्योरन्सूय दिलें की ही ड्रायव्ह जावची ना. ताणें इमिजिएटली एक गोवा फर्मागुडी हांगा रिक्रुटमेंट ड्रायव्ह चालू केल्ली आसा. हांगासर जी MRF कंपनी आहा ताजी हे जे भुरगे आसा हांगासर ITI करपी तांची ट्रेनिंग आनी तांचे इंटरव्यू चालू आसा. आनी हे जे भुरगे आसा हे रिसेंट पास आउट जाल्ले आसा भुरगे जे खंय तरी एक बोवाळ जाल्लो की ही जी MRF इंटरव्यू आहा ही खंय तरी सिंधुदुर्गांत जावपाची आहा म्हणून कुडाळ गांवांत. सो इमिडिएट आमी काही भुरग्यां कडेन उलयले तेन्ना कळोंक येता की थोड्या भुरग्यांक आयज सकाळीं काल सांजची इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की हांगासर ही ITI हांगासर ही इंटरव्यू जावपाची आहा म्हणून. त्या खातीर आमी रेग्युलर प्लेसमेंट ड्रायव्स करता. सो इट इज अ व्हेरी गुड ऑपॉर्च्युनिटी फॉर आवर ट्रेनीज, कित्याक तांकां पास आउट जावचे पयलींच तांच्या हातान एक जॉब एक मेळटा तांकां. ITIची कॅपेसिटी इज अरावंड 400-500 इतली आसा, पूण 2 इयर ट्रेडीचे 200-250 भुरगे आसा. ITI प्लंबिंग केला. प्लंबिंग. सो आयज MRFान इंटरव्यू घेवपाची आहा म्हण तुका केन्ना कळ्ळें? म्हाका आयजूच कळ्ळें. म्हणून पेपरार एड येयल्ली न्हू ते एकट्यान सांगलें म्हाका एड येयला पेपरार चल म्हणून. सो आयज इंटरव्यू आहा म्हण तुका केन्ना कळ्ळें? सकाळीं कळ्ळें. इंटरव्यू आहा म्हण तुका केन्ना कळ्ळें? आयज सरान मेसेज धाडलेली. केन्ना काल? हय सर काल. फर्मागुडीच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. अंदू पडिल्ल्या अकस्मात उटंगरान सुपारी देंवली. मोठ्या प्रमाणात गळ लागल्या. पावसाक लागून 2 फावटी वखद मारूनय 80 ते 90% गळ म्हूण कुळागरकार सांगतात. पावसभर सुपारी गळ्या. मानाय कामेऱ्यांचे पयशे सुटपाचे ना.
सरकारान आदार करपाचो म्हूण फोंड्या आगापूरच्या कुळागरकारांची फिर्याद. अंदू राज्यांत व्हडा प्रमाणात पावस पडला आनी पावसाक लागून खुबशे कडेन हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्ली. तेच भशेन पावसाक लागून 2 फावटी वखदाचो फवारो मारूनय सुपारी गळून पडल्या म्हूण भाटकार सांगतात. 80 ते 90% खंय लुकसाण, कांयच फायदो ना. मानायक कामेऱ्यांचेच जावचें ना, परवडपा सारकें ना. सरकारान मजत करची म्हूण भाटकारांची मागणी. आमची म्हणजे जवळ जवळ एक 80% सुपारी ऑलरेडी जमनीर गळून पडलेली आसा. एक्चुअली पावस पडटा त्या प्रमाणे 2 वखदाचो स्प्रे केल्लो प्रॉपर, पूण तेजो कांय असो फायदो जावना आमकां. 80% लॉस अशें म्हटल्यार जाता. आमी इंटरनल सुद्दां तेच उलयताले, म्हणजे कितें तरी तेणी येवन आमकां एक आर्थीक मदत करची अशें. अवनाच जाला आनी पावस खूब जालो, त्या हेणे ते पडल्या सुपारी सगळी. तुम्ही म्हणटा 90% गेलेच सामके. आता ते हांव सांगू शकना. हो रोग येता म्हणून वखद मारता न्हू 2-3 फाटी, तरी पूण पडटा. तुमचे 200 किलो तरी लॉस जाल्ले आसा. 200 किलो सुपारी पिड्ड्यार जाले. जो पावस पडला तितूर जी सुपारीचे पीक आसा हे सगळे गळोन गेल्ले आसा. आनी हेंकां जे म्हणटा पळय आमी आतां भांडणकर आसा, विश्वनाथ भांडणकर, तांकांय बीन आतां जवळ जवळ 90% लुकसाण जालां. वयर आमी तशे थंय गेल्ले, थंय तेंचेंय लुकसाण जाल्लें आसा. सो ह्या भागांत जवळ जवळ ह्या वर्सा सुपारीचें पीक सामकें नश्ट जाल्लें आसा. ह्या रोगाचेर नियंत्रण दवरतले जाल्यार वखदाची शक्य असल्यार 3 फावटी फवारणी करची. कुळागरांत नितळसाण आसची, उदक साचपाक दिवचें न्ही आनी 2 सुपारींच्या झाडां मदीं कमीत कमी 2 मीटर तरी अंतर आसपाकूच जाय म्हूण शेतकी डायरेक्टर संदीप फळदेसाय उलयलो. हो रोग आमच्यांनी बऱ्या प्रमाणात आमच्यांनी कंट्रोल करपा जाता. आनी तो जर कंट्रोल करतलो जाल्यार एक कॅमिकल आसा, कॉपर ऑक्झिक्लोरायड आनी लायम हेजे मिक्सचर करून कॅमिकल जे आसा तेजी त्या कॅमिकलाची फवारणी ह्या सुपारेच्या झाडार करपाक जाय. आनी ही जी पळय फवारणी आसा सादारण 15 ते 20 जुनाक ही पयली फवारणी करपाक जाय. तेजे उपरांत 1 म्हयन्यान दुसरी फवारणी रिपीट करपाक जाय. आनी शक्य जर जालो जाल्यार तिसरी फवारणी करप ही सारकी योग्य आसा. आनी अशे तरेन जर आमी जर फवारणी केली जाल्यार हो सुपारी गळटीचो जो पळय इश्यू आसा हो कमीत कमी एक 80% तरी आमी कंट्रोल करपाक शकता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत फुडल्या 2 म्हयन्यांनी लायटीचे स्मार्ट मिटर बसोवंक सुरू. 2.5 वर्सां भितर सगळ्या गोंयांत स्मार्ट मिटर बसोवपाची डेडलायन. मिटर ॲप बेज आसतले. लायटीचो कितलो वापर जाता ते चॅक करूंक मेळटले. सुरवातीक सरकारी कचेऱ्यांनी, मागीर उद्देग आनी 3 फेज डॉमेस्टीक आनी मागीर खंय सिंगल फेज डॉमेस्टीक, सी सांगता. स्मार्ट मिटर हो प्रोजेक्ट आमी ऑलरेडी ऑर्डर दिल्ली आसा. ह्या स्मार्ट मिटरिंगा प्रोजेक्टा उद्देशी आमच्या घरांत जेन्ना तो घालतले तेन्ना आमकां तेजें कन्जम्पशन, लेट्स से आयचें फूल कन्जम्पशन आमकां कशें आशिल्लें तें नेक्स्ट डे वी कॅन एक्झॅक्टली सी द ट्रेंड, द हिस्ट्री, द ट्रेंड, द पॅटर्न. लेट्स से आमी कसो आमचें कन्जम्पशन वाडलें, कित्याक लागून वाडलें, वोल्टेज कितली आहली, केन्ना पावर गेलो, केन्ना येयलो, ह्यो सगळी सुविधा लोकांक बऱ्यो पडटल्यो. आतां बाबा ही वोल्टेज सारकी नाशिल्ली, सो आमकां एक बऱ्याक पडटलें एक टू एक्ट, एक डिसिजन घेवपाक. ह्या कंज्युमराक सदांच लो वोल्टेज मेळटा जाल्यार इमिजिएटली आमकां डेटा मेळनाशिल्ली पयलीं. थ्रू स्मार्ट मिटर एक्झॅक्टली ह्या कंज्युमराक कसो ट्रेंड आनी पॅटर्न आशिल्लो तो आमकां कळटलो आनी डिसिजन घेवपाक मेळटलें. सेकेंड इज द ओन कन्जम्पशन कंट्रोल आसतलो. एवरी कंज्युमराक एक बऱ्याक पडटलें कशें म्हाजें कन्जम्पशन वाडलें, कितें वगैरे म्हाजें इक्विपमेंट फॉल्टी आसा, ऑर हांव ह्या दिसाक नाशिल्लो त्या घरान तरीकूय म्हाजी युनिट्स कन्ज्यूम जाला. सो आमकां बऱ्याक पडटलें टू एक्ट, टू टेक डिसिजन एंड टू टेक करेक्टीव एक्शन. ऑल्सो कंज्युमराक बऱ्याक पडटलें टू कंट्रोल हिज कन्जम्पशन. सो दीस वील हेल्प अस effectively and efficiently find out what is the Goa's demand, and based on that we can procure power. Also we'll be able to make proper arrangement for every corner of Goa based on the supply and demand. Governmentaच्या डायरेक्शना प्रमाणे फर्स्ट आमी आमचे जे फिडर आसा ते सगळे फिडरांक घालतले. सेकेंड इज DTC, डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफॉर्मर सेंटर्स. थर्ड इज आमचे गव्हर्मेंट कंज्युमर आसा सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसां पयले आमी ते बसयतले, मागीर इंडस्ट्रीज, एंड लास्ट वी वील डू
consumers. In that also we will do the 3-phase consumers and last will be the single phase consumers. आणि सद्याक ताजें full preparation चल्ला, how we are going to do the awareness and how these softwares and all these apps will be made and how they will be user friendly. हे सगळें सुविधा कश्यो लोकां कडेन पावच्यो आनी स्मूथली एक्झिक्युशन आनी इम्प्लिमेंट जावचें ती तयारी चल्ली आसा. आनी 1-2 म्हयन्यांनी वी वील स्टार्ट installing these meters. And first the project is for 2.5 years. भुरग्यांचें लुकसाण जावपाक दिवचे ना, उपाय काडटले. SCRT संचालकान सांगिल्ले प्रमाण पणजे मुश्टीफंडाच्या दिलीप धारवाडकराचें उतर. मुश्टीफंड स्कुलांत चवथेक NCERT सिलेबस लायिल्लो, मात प्रस्नपत्रिका SCRTचीच म्हूण बोवाळ जाल्लो. ताचेर मुश्टीफंडाच्या मॅनेजमेंटाचो खुलासो. पणजेच्या मुश्टीफंड स्कुलान चवथीच्या वर्गाक परवानगी घेनासतना NCERTची पाठ्यपुस्तकां लायिल्ली. प्रश्नपत्रिका मात SCRTचीच येतली म्हूण कळटाच बोवाळ जाल्लो. हाचेर SCRTची संचालक मेघना शेटगांवकारान भुरग्यांचें लुकसाण जावपाक दिवचें ना म्हूण आश्वासन दिल्लें. मुख्यमंत्र्यानूय विशयांत लक्ष घालता म्हूण सांगिल्लें. मुश्टीफंड स्कुलाच्या दिलीप धारवाडकारान ह्या विशयांत आतां स्पश्टीकरण दिलां. एज पर द सर्क्युलर तांचे धाडलेले ताणें तातूंत ते SCRT किंवा NCERT/NCERTचे बूक वापरूं येता अशें हें आशिल्लें तें. अकॉर्डिंगली NCERTचे बूक वापरले. आतां कशें आसा NCERTचे आनी SCRTचे आनी पेपर तांणी काडला तो कॉमन तातूंत SCRT करतले म्हणटकच वी विल रिक्वेस्ट दी कन्सर्न ऑथॉरिटी एंड सी दॅट नो स्टुडंट वील बी इट वील कॉज डॅमेज टू देम आनी ते जाग्यार पडटलें. आमची मेघना शेटगांवकारान सांगलां त्या प्रमाणे देर वोंट बी एनी इशू नाव. इट वील बी सेटल्ड. इफ यू रीड द सर्क्युलर जाल्यार तें आय कॅनॉट होल्ड हर रिस्पॉन्सिबल टोटली. पूण एक अशें वासपूस करूं येताली दॅट मायट हॅव बीन लॅप्स. ते सेकंडा म्हाका कितें जातलें तें मुवमेंट वी कम हांचे कितें डिसिजन येता आनी आमकां ज्या पद्दतीन ते सांगता न्ही ते फुडले आमी तांचे कडेन विचार करून NCERTचे पेपर येतले हे फाटी आनी SCRTचे येतले आनी NCERTचे आमकां येतले ज्यांनी NCERT हें घेतलें. आतां हें एकूच स्कूल ना. फॉर इयर सेक आय डू नॉट नो, आय डोंट वॉन्ट टू नेम द स्कूल ऑल्सो. पूण आनी अशीं स्कुलां आसा जातून NCERT आनी SCRTचे बुकूय लावना. खंयच्याच परिस्थितीन एक एन्श्योर करता की भुरग्यांचें नुकसान करूंक दिवचें ना. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारे. AFC चॅम्पियन्स लीग 2 क्रिस्टियानो रोनाल्डो भारतात FC गोवा आड खेळूं येता म्हूण शक्यताय. ताका सावदीच्या अल नासरान रजिस्टर केला. रोनाल्डो बरोबर आनीकूय कांय स्टार प्लेयर रजिस्टर केल्यात. FC गोवाची 17 सप्टेंबराक अल झावरा SC आड पयली मॅच, अल नासरा आड 22 ऑक्टोबराक. Saudi Pro League giants Al Nassr have registered Cristiano Ronaldo for the AFC Champions League 2. So this means there is a chance of CR7 coming to Goa and playing at Fatorda. However, there are reports that Cristiano Ronaldo's contract has a certain clause that he may skip any away match he wants. This is because of security reasons. For example, last season he missed all of Al Nassr's away games due to security reasons. However, Al Nassr has registered Sadio Mane, Joao Felix, Octavio and Kingsley Coleman in the list. FC Goa will play Al Nassr at Fatorda on 22nd October. This is Clive Alvarez along with Omkar Ferrari for Prudent. पंचायतीक जाग लागूंक दिनासतना सुर्ला रानांत खंय झाडां मारली. परत मायनिंग डंप सुरू जायत म्हूण लोकांक कुणकुण. सध्या खंय झाडां मारपाचें बंद केलां. सरकारान सुर्लाची बायोडायवर्सिटी राखची म्हूण उलो. आमकां हेच्या बद्दल कांय तेंच्यांनी हांगा पंचायतीक म्हणून कांयच कळयल्लें ना. लोकां कडल्यान आमकां हे नजरेक येयलें की थंय मोठ्या प्रमाणेन झाडां कटींग करप चालू आहा. खूब प्रमाणान थंय झाडां मारून उडयल्लीं आहा. वयर आमचे खूब वर्सांचे एक फॉरेस्टाची जी झाडां आसा फॉरेस्टान कंपनीन लायिल्ली थंय आनी बरें एक फॉरेस्ट तयार केल्लें. ती पयलींची आमची जी फॉरेस्ट एरिया आसली ती मायनिंगेन नश्ट जाल्ली आनी तेंच्यांनीच मागीर हांगा एक बरें फॉरेस्ट केल्लें. फॉरेस्टान म्हाका दिसता ते स्टॉप केल्लें झाडां कटींग करपाचें. गव्हर्मेंटा कडेन मागतलो प्रॉपर स्टडी जी आसता जी बायोलॉजिकली जी स्टडी आसता ती केल्ली ना आनी अशीच जर परमिशनां दिवन कापीत रावले जाल्यार सुल्लो
ह्या नामोनिशान सुल्लाची आसचें ना अशेंय आमकां दिसता. म्हाजी मागणी सरकारा कडेन इतकीच आसा की लोकांच्यो प्रायवेट प्रॉपर्टीनी तुमी प्रायवेट फॉरेस्टां कितकीशीं डिक्लेअर केलां तेन्ना हे गांवां खातीर देश आमच्या सुर्ला गांवाच्या भल्या खातीर ही एरिया प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून डिक्लेअर करची. जी शेतां जी आमी पयलीं रोयताले, जी नश्ट जाल्ली शेतां, जी कुळागरां नश्ट जाल्ली, ती खूब महत् प्रयासान आनी खूब कश्टान आमी ती सगळी शेतां रोयली. आतां काजी तयार केल्या, आमी कुळागरां तयार केल्या. ह्या डंपिंगाक तेंकोन 100 मिटरा भितरूच आसा. आतां आमकां प्रश्न असो आसा की परत जर हो जर डंपिंग आतां तेंच्यांनी चालू केलो जाल्यार तो कितकीशीं वर्सां चलतलो. पावसान तेजी जी उदक आसा, रेबो आसा, तो सगळो परत व्हाळांनी येतलो, व्हाळ पुरावतले आनी व्हाळ पुरावल्या उपरांत कुळागरांत माती पडटली, आमची भाटां नश्ट जातली, शेतां नश्ट जातली, काजी नश्ट जातली. हो डंप जो आसा तो सुरक्षीत रावचो म्हणून आमी हांगासर येयल्ले आसा. कंप्लेंट जी आसा ती केल्ली आसा आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक, पूण एक समजना की अजून पर्यंत तेजी ठोस अशी कारवाई कितें जाल्ली आमकां दिसून येना. स्पेशल ग्रामसभा आमी ह्या विशयाचेर मागिल्ली आसा. हांगासर बरें फॉरेस्ट डेवलप जाल्लें आसा. जनावरां सगळीं हांगा येवन रावल्लीं आसा आनी ही जनावरां आतां फाल्यां सर हें कटींग जालें जाल्यार ही जनावरां परत आमकां शिकून आमी फार्मर परत काबार जातले आनी लॉसान वयतले. त्या खातीर बुलेटिनींतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.